रेशन दुकानात विकपी 45 तांदळा सभाघरात बरोच वाद जालो। 45 तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक आसा, देखून गोंयांत तयार जावपी उकड्या तांदळाक प्राधान्य दिवचें म्हणून आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केली। 45 तांदूळ कोणे वापरचे हे विशीं रेशन दुकानांनी जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी शुक्रारा फांतोडेर चोरांनी फोडली। फंडपेटयेंत फक्त 1000 रुपया दवरून बाकीचे हजारांनी रुपया फारायले। ह्या घडणुकेचो पुलिसांनी पंचनामा करून फुडलो तपास चालू आसा। कुडचडेच्या सातेरी देवाच्या प्रवेशदारार आशिल्ल्या शिमिटाच्या मुर्तींची अनवळख्यांनी मोडतोड केल्या। शुक्रारा फांतोडेर ही घडणूक घडली। ह्या घडणुकेक लागून कुडचड्यार तणावाचें वातावरण निर्माण जालां। कुडचडेचे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। मोरजे दर्यादेगेर 50 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी वट्ट 5000 परस चड तांतयां गेली। जानेवारी ते फेब्रुवारी या 1.5 म्हयन्यांत ऑलिव्ह रिडले कासव दर्यादेगेर येवन तांतयां घालतात। केरी 2, आशवे 2, मांद्रे 2 आनी मोरजे दर्यादेगेर 42 मेळून वट्ट 50 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी तांतयां घाली। कासवांच्या तांतयांक 24 वरां सुरक्षा आसा। दिवचल येरादारी पुलिसांची टिंटेड ग्लास विरोधी मोहीम सुरू। पुलीस निरीक्षक गौरेश मळीक हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाई केली। विधानसभेत बुधवारा आमदार दिव्या राणे सयत हेर आमदारांनी टिंटेड ग्लास विरोधात कडक कारवाई करपाची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडेन केली। उपरांत पुलिसांनी ताबडतोब टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाई करपाक सुरवात केली।
दिवचलच्या बाजारात सत्र्यो लावन बसपी विक्रेत्यांक व्यवसाय करपाक पालिकेन हरकत घेतल्या। रस्त्या कुशीक सत्र्यो लावन व्यवसाय करतात ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात अशें केलें जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी पालिकेन दिल्या। मात पालिकेच्या ह्या निर्णयाक विक्रेत्यांनी नाराजी उक्तायल्या। सार्वजनीक गणपती पुजतात बसले जाल्यार गिरायक येना म्हणून विक्रेते सांगतात। हांव मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या विरोधात केन्नाच नाशिल्लो। फक्त एका मुद्द्या खातीर दोगांय भितर गैरसमज जाल्ले ते आतां पयस जाल्यात। आमी सगळे कुटुंबाचो एक भाग अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोळकर हांणी सांगलें। कांय दिसां आदीं मंत्री विश्वजीत आनी आमदार जी तारोळकरां मदीं मांद्रेच्या झोनिंग प्लॅनाक लागून वादावादी जाल्ल्यो। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी शुक्रारा दिवचल म्हालांतल्या अडवलपाल गांवांत भेट दिली। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन राज्यपाल पिल्लई हांकां येवकार दिलो। धांवते स्कूटरीक गव्यान धडक मारिल्ल्यान स्कूटर चलोवपी मयेचो तरणाटो गंभीर जखमी जावन हॉस्पिटलांत उपचार घेता। स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या ताच्या घरकान्नीकूय किरकोळ जखम जाल्ली। हो अपघात संवसारीक पर्यटन स्थळ म्हणून नामना आशिल्ल्या मये तळ्या कडेन जाल्लो। जखमी तरणाट्याचें नांव शुभम मायणकर अशें आसा। केंद्र सरकारान आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग आणि पी.व्ही. नरसिंह राव हांकां सगळ्यांत उंचेलो नागरी भोवमान भारतरत्न दिवपाची घोशणा केल्या। तांचे वांगडा शास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामीनाथनाकूय भारतरत्नाची घोशणा केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हत्वाची घोशणा एक्सचेर ट्वीट करून केली। मजगती बिहारचे आदले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर आणि देशाचे आदले उपप्रधानमंत्री एल.के. अडवाणी हांकां हो भोवमान दिवपाची घोशणा जाल्ली। अडवाणी सोडले तर ह्या चारूय जाणांक मरणा उपरांतचो हो भोवमान जावन आसा।
बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आदलो मंत्री प्रकाश वेळे भांगात सभापती रमेश तवडकारान शेनवारा दनपारच्या 3:30 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो समन्स जारी केला. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना म्हजेर आरोप करून सभापती म्हणून म्हज्या विशेष अधिकारांचो अपमान केला, देखून तांकां विधानसभेत आपोवन जाप विचारतलो अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें. शुक्रारा पर्वरे कार्निवालाचो कर्टन रेजर जालो. 10 ते 13 फेब्रुवारी गोंयभर किंग मोमोचें राज्य सुरू जाता. खायात पियात मजा करात असो संदेश ह्या वेळार किंग मोमो हांणी दिलो. शापोरा न्हंयत जावपी रेवेच्या दोंगराक लागून नुस्तेकारांक भरतेची वाट पळोवची पडटा असो प्रश्न शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विधानसभेत उपरासलो. उपरांत ज्या न्हंयतल्यान रेंव काडल्या उपरांत परतून न्हंयत उडोवची न्हय जाल्यार कोणाकूय विकची अशें विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलें. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जाल्ल्या अपघातांत बशीच्या टायरा पोंदाक चिड्डून एके बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार पर्वरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत एका वेगान येवपी ट्रकाक दुचाकी गाडयेक धक्को दिलो. धक्को दिल्ल्यान दुचाकीच्या फाटल्या सिटार बशिल्ली बायल वचून ट्रकाच्या टायरा पोंदाक चिड्डून तिका आगताक मरण आयलें. तशेंच दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी आसा. ह्या अपघातांचो फुडलो तपास चालू आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकसनी अर्थसंकल्प सादर केल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करपी थाराव शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेत संमत केलो. आश्वासन दिल्ल्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यान गांवच्या उदरगती खातीर निधीचें वांटप केलां. तशेंच जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचें मानधनूय वाडयलां अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकरान दिली.
मायनिंग लिजाच्या सुवातींतल्यान देवळां घरां कुळागरां वगळना तो मेरेन दिवचलेन मायनिंग वेवसाय सुरू करचो न्ही अशी मागणी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी केल्या. मायनिंग वेवसायिकांक थळाव्या लोकांचे कांयच पडिल्ले नासता, ते फक्त आपलो फायदो चिंततात असोय आरोप आमदार शेट्टी हांणी केला. लक्षवेधी सूचने वेळार हो विशय आमदार शेट्टी हांणी सभाघरांत मांडिल्लो. शुक्रारा लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्था आणि त्याचे सर्वसामान्यांचेर जाल्ले परिणाम हाचेर आधारून श्वेतपत्रिकेचेर चर्चा जाली. आयज भारतीय अर्थवेवस्थेक नाजूक पाचांतल्यान काडून पयल्या पाचांत हाडून पावयल्ल्या उपरांत ही श्वेतपत्रिका मांडल्या अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. तरणे पिळगे खातीर हो विक्रम थारतलो, कारण तांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणा खाला केल्ल्या यत्नांक कशा पद्दतीन यश मेळटा तें कळपाक जाय. फोंड्या वाडी तळावली मगरीची पुजा करपाची परंपरा आसा. शेकडो वर्सां सावन हुनीर, चिचुंडी तशेंच हेर जनावरां पासत मगर शेताच्या पिकावळीचें रक्षण करता असो शेतकारांचो भावार्थ आसा. ऋतूत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें थारता. मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय ते खातात, व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूत काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय वाडटा. तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल प्रेसावाचें आसा आनी सादूरतायेन स्वताची काळजी घेवची. व्यायाम करचो, मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें. जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूत दुयेंसां पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळीं, ॲप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्ल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हे भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. ॲप्पलां भितर एंटी ऑक्सिडंटांचे गुण भरपूर असतात. दिसाक एक जरी ॲप्पल खाल्ले तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायदेची थारू येता. चायेत वा उदकांत उखलून लेगीत ते उदक पिले जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर डाळमांचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर मात कोणेच करची न्हय.
व्हायरल जाल्लो ऑडियो क्लिप हे राजकीय षडयंत्र आसूं शकता की ना हे विशीं येवपी तुमकां वेळूच सांगतलो अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. फाटल्या कांय दिसां पयलीं मंत्री गोविंद गावडेन आदिवासी कल्याण संचालकाक वायट उतरां दिल्ल्याचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो. हे विशीं जेन्ना विधानसभा अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा विधानसभे भायर पत्रकारांनी मंत्री गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नांचेर जाप दितना ते उलयले. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमाक आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्यात तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय. पंचायत सचिवांचे दाणी मारपाचे प्रकार वाडल्यात. तांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक मशीन बसयतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत दिलें. मागीरचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न उपराशिल्लो. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी घाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडो येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आलें लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरलें तर तें विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात. फ्रिजांत दवरिल्लो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारो येता. आयच्या काळांत ChatGPTच्या वापरांत वाड जावपाक लागल्या. मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक थारू येतात, कारण ChatGPT जरी खूब फायदेशीर आसलो तरी ह्या माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक म्हायती चुरयेक वचना असो प्रश्न उप्रासता. जे लोक ChatGPT वापरतात तांच्या बाबतींत आतां डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेयिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक म्हायतीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मुळावयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची.
farming an active part of our landscapes. It is one of the most powerful engines driving the growth of humanity, and farmers have come up with resourceful techniques to feed the world. Man has been practicing agriculture from Stone Age. There are various Indian legends which tell us about the origin of agriculture. Well, we are not going to go into the history today, but here it is very important to mention that India's contribution to world's agriculture is most significant and diverse. Considering scope for agriculture in Goa for cultivation of crops, processing of agri-products for value addition and export, high-tech agriculture using artificial intelligence, the government of Goa felt it necessary to establish Agriculture College in Goa to offer 4-year BSc Agriculture program for students aspiring to be agriculture professionals. The Goa government established the college at Ella Farm Complex, Old Goa, in an area of 40 acres and provided necessary infrastructure. The college has admin building with classrooms provided with interactive boards, girls' hostel, accommodation for boys, canteens, labs, sports facilities and experimental fields. The college was inaugurated by Honorable Chief Minister of Goa, commenced on 27 September 2022. Subsequently, in the 8th semester, all these students, they actually handle the projects, and they process the food, or they rear the honeybees for the honey production, or they take the vegetables or the pulse cultivation. At the end of the 6th month, they whatever profit they get, they share it equally among them. Our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, visualizing Goa's potential in the field of agriculture, has created this opportunity, and he wants young generation of Goa to make use of it.